नमस्कार, हांव प्रशांत नायक, एक्स सरपंच, मांद्रे विलेज पंचायत. आयची पत्रकार परिशद घेवपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ह्या गोंय राज्याच्या सरकारान अटल आसरा योजना ही एक डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जनतेक एक बरें एक आधार कसो घरां बांदपाक लागून एक तेंच्यांनी एक स्कीम काडलेली अटल आसरा योजना. जाल्यार मांद्रे पंचायतीन तेंचे एक फील्ड सर्वेयर म्हणून आसा, ते तेंचे एक मांद्रे विलेज जे सरावंडींग एरियेन जितले जितले एप्लिकेशन्स येयल्ले लोकांचे, आयज आमचे पर्यंत मांद्रे विलेजीन हांवें डिटेल घेतलेली जेन्ना जे सर्वे फील्ड आहा पळय तेंचो, की 120 फायली मांद्रे विलेजीन जे अटल आसरा योजना हेच्या अंतर्गत तेंच्यांनी अप्लाय केल्ले. सो आयज गेली 1.5 वर्स जाले ते फायली तशाक तशे पडून आसा. वायट दिसता जेन्ना विलेज पंचायत मांद्रे जेन्ना आमी जे लोक परतून एक 4-4 दिसांनी हे 120 लोकां पैकी येवन परत विचारतात आमकां की हे फायली आमचे कितें जाले, खंय पावले, कितें पावले. सो होच प्रश्न जेन्ना एक फाटल्या टायमार एक 6-7 म्हयन्या पयलीं आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जे जनता दरबार म्हणून त्या हेचेर आमच्या विलेज पंचायत हॉलान येयल्ले तेन्ना आदरणीय MLA आमचे जी दारोलकरूय आसले तेन्ना होच प्रश्न आमी तांकां केल्लो की खूब लोकांचे इश्यूज आसात रिगार्डींग जे अटल आसरा योजना. जवळ 120 लोकांचे जे हे लोक आसात आमचे मांद्र्याची जनता, सो तांकां एक आशा की आयज मेळटले, फाल्यां मेळटले. खुबशे लोकांचे अडचणी आसात, लोकांची घरां खरीच दुरुस्त करपाची आसात. लोक आशेन आसतात की आपले कितें सरकार दितलो आनी आमी फुडें करतले म्हणून. पण आयज अशें सरकारान म्हाका दिसता हो खेळ केला कितें. आयज ही पळोवपाक गेल्यार तुमी पळयात 120 नांवां आमची आसात मांद्रे विलेजीन, स्पेसिफिकली सांगता मांद्रे विलेजीन. आनी आयज तांकां दिसाच्या दिसा म्हाका दिसता एक 2-2, 3-3 अशे एप्लिकंट येवन विचारून वयतात आमकां. आनी होच प्रश्न आमी आमचे सुभाष सरदेसाय हांकां आमी विचारलेलो, तर तेन्ना एक विदीन 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान हें कंप्लीट जातलें म्हणून. सो हांव म्हणटा कितें, ह्या माननीय आमदार जो आसा पळय जी दारोलकर हेंच्यांनी जे मिनिस्टर जनता दरबार म्हणून मांद्रे गांवांत जेन्ना घेवन येयल्ले, हो कितें बेश्टो शो ऑफ करपाक हाडलेलो हेंच्यांनी काय लोकांची एक अशी फकाणां करपाक येयल्ले. तेंच्यांनी खूब एश्युरन्स दिल्ले आमी हे करतले, आमी ते करतले. पण ह्या सामान्य लोकां कडेन हे कोण श्रीमंत जावना, हे गरीब आसात बाबडे. आनी तेंची खरीच घरां जर तुमी पळोवपाक गेल्यार आयज ती घरां खऱ्या अर्थान रिपेर करपाची गरज आसा. तुमचो फील्ड सर्वेयर अलॉंग वीथ ऑल द टेक्निशियन वचून पळोवन येयल्यार ती गरज आसा तांकां. सो तेंचो एक तुमी हे स्किमी काडून मतदाना पुरतीच तुमी हेंचो उपयोग करता. जेन्ना इलेक्शन लागतले तेन्ना तुमी म्हणटले आनी एक कसली स्कीम हाडटले. पूण अशें करूं नाका. जे सामान्य मनशां, जे शेतकरी आसात, गरीब कुटुंबांतले आहात हेंकां तुमी अशे स्किमी काडून नांवां पुरती तुमकां 1.5 लाख दिता, तुमकां 2 लाख दिता, अशी तेंची थट्टा आनी फकाणां करची न्हू. सुभाष फळदेसाय जे सामान्य लोकांक न्याय दिता, आपल्या मतदारसंघात त्यांनी खुबशे लोकांक लागून तेंच्यांनी काम केलें. पूण तशेंच ज्या पद्दतीन तुमी गोंयचे मिनिस्टर आसात हे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे, संपूर्ण गोंयभरात जे सामान्य लोक आसात, जे गोरगरीब आसात, ज्यांच्यांनी हे अर्ज केल्यात अटल आसरा योजना, तांकां तेंच्यांनी न्याय दिवचो. हांव इतलेंच मागता तेंचे कडेन. तशेंच हे आदरणीय आमचे जी दारोलकर आसात तेंच्यांनी बाकीचे जे कार्यक्रम जे राबयतात तेंच्या बरोबर हे सामान्य लोकांचे जे फायली अडकून पडल्यात, आयज तुमी हांगासले मांद्रे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करतात. पण त्या लोकांक कसो न्याय मेळटलो हे बारीक बारीक गोश्टी गरजेचे आसात. कालूच अशेंच आमचे एक जेन्ना आमी एक हॉटेलार जेन्ना एक च्या पिवपाक वयता, आमचे जाणटे जे वयस्ती जे कूळ आसात तेंचे कूळ मुणकार जे केसीस आसात पेडणे तालुक्यांत म्हाका दिसता कितले तरी हजारो केसीस हे आहा पळय पेंडींग आसा 10-10 वर्सां जालीं. तुवें तुज्या भाशणांत तेन्ना म्हटलेलें की ऑफिसांच्यान 5 एडवोकेट काडटलो आनी तो तांकां सगळे केसी रेडी करून दितलो. पण ही थट्टा करची न्हू. जाता आयज तुमकां मुख्यमंत्री बरे आसात म्हणून अशें आयकता आनी मुख्यमंत्री तुमकां खरेंच बरे आसात. हांव मागता की तुमी ह्या मुख्यमंत्री इतले बरे आसून तुमी पेडणे तालुक्याचो कसो विकास जातलो पळय तेचेर लक्ष दवरात.
आज कितले तरी आमचे शेतकरी भाव आसात, आमचे मुणकार आसात, हे कुळ आहात, तेंचे केसीचे अडकून पडल्यात मामलेदारा कडेन. जेन्ना तांकां तारीख लागता पळय, डेट आसता हियरिंगाची, ते बाबडे आशेन वयतात की आयज बाबा डेट जातली काय म्हणून. ते भितर सरतात आमी म्हणटा भाई आमी पळोवपाक सोदता की जेन्ना भितर मामलेदारान सरले कोर्टाच्या, जेन्ना दाराचेर आमी पळयतात थंय जेन्ना धवो पेपर नासल्या पुरो म्हणटात ते, धवो पेपर चिकटायल्लो आसता म्हणटात ते कितें बरयल्लें आसता, द कन्सर्न मामलेदार इज नॉट अवेलेबल, ही इज ऑन सम अदर ड्युटीज. जेन्ना तो पेपरच पळोवपाक येता, जेन्ना ते दाराचेर जेन्ना पेपर आसना तेन्ना तांकां एक खरेंच समाधान दिसता की आयज कितें तरी घडटलें. आयज इतली केसी आसात, म्हाका दिसता सबंद गोंयभर आसात केसी, पण हे कुळ मुणकारांक होवन हें केन्ना मेळटलो. जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो काडलेलो, कसेल त्याची जमीन कुळ मुणकारांक लागून, जे कोण कसेता तेंचे एक टॅनंट म्हणून डिक्लेरेशन करपाचें, आनी दुसरो जेची घरां आहा तांकां मुणकार डिक्लेअर करपाचें. आयज अशे कायदे तुमी काडटा जे भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना कुळ मुणकाराक लागून जो सर्वे केल्लो आनी तेंची जे टॅनंट कॉलमान, जे अदर रायट कॉलमान तेंची जी नांवां आसली, आयज तुमी तेंचेर संशय दवरल्यात. जो तुमी असेंब्लीन बिल पास केल्यात तेंच्यांनी आतां डिक्लेअर जावंक जाय म्हणून, तो एक तेंचेर तुमी एक बर्डन हाडल्यात. हांव म्हणटा कितें, तो डिक्लेअर जावपाक लागून ते बाबडे अर्ज करतात पळय, कितलीं वर्सां जालीं तेंचे कडेन आतां केसी पेंडींग आसा. पण ते डिपार्टमेंटाक हांव म्हणटा कितें, ह्या माननीय आमदारान तशेंच आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर हेंच्यांनी सुद्दां मुख्यमंत्र्याक सांगचें आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक तेंचे पर्यंत ही जी पेडणे तालुक्याची जी कंप्लेंट आसा, जे लोकांचे जे इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाचे, तांकां मदत